गोंय राज्याचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत परेडीच्या निरीक्षणा खातीर फुडें सरतात. मुख्यमंत्र्यांच्या वांगडा जीपीत डीजीपी इंद्रदेव शुक्ला, परेड कमांडर डीवायएसपी संतोष देसाई आसात. सहाय्यक परेड कमांडर पीआय आयआरबी सुशांत जोशी, फ्लॅग ऑफिसर एएसआय जीआरपी मंगेश काजोळकर आसात. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय पुलीस, आयआरबी, अग्निशमन दळ, होमगार्ड, गोंय पुलिसेचे बँड, गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळ, गोंय नौदळ विभाग, एनसीसी, शाळांचे पंगड ह्या साबार प्लॅटूनांचे निरीक्षण करपाक फुडें सरतात. गोंय पुलिसेचो उत्तर गोंय प्लॅटूनाची पळोवणी करतात. दक्षिण गोंय पुलिसेचो प्लॅटून, गोंय पुलिसेचो महिला प्लॅटून, इंडियन रिझर्व्ह बटालियनाचो प्लॅटून, इंडियन रिझर्व्ह बटालियनाचो महिला प्लॅटून, एनसीसी नौदळ युनिटाचो प्लॅटून, दुसरे वळेरेंत एनसीसी नौदळ युनिटाचो प्लॅटून, गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचो महिला प्लॅटून, गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचो दादल्यांचो पंगड, तालबद्ध लयबद्ध गोंय पुलिसेचो वाद्यवृंद पंगड, होमगार्ड बायलांचो प्लॅटून, होमगार्ड दादल्यांचो प्लॅटून, अग्निशमन दळाचो पंगड, गोंय चल्यांचो एनसीसी बटालियन, गोंय चल्यांचो एनसीसी बटालियन, शांतादुर्गा विद्यालय दिवचलचो पंगड, जीएस आमोणकर विद्या मंदिर म्हापशेच्या विद्यार्थ्यांचो पंगड, श्री बलराम विद्यालय काणकोण, विद्या मंदिर हायस्कूल मुरगांवचो पंगड, अवर लेडी ऑफ हेल्थ हायस्कूल साश्टी यांचो पंगड, सरकारी विद्यालय वाळकिणी सांगे यांचो पंगड, सत्तरीतल्या श्री भूमिका विद्यालयाचो पंगड,
गव्हर्नमेंट हायस्कूल केप्यां, सरकारी माध्यमिक विद्यालय पेडण्यां, AJD आल्मेदा विद्यालय फोंड्यां, डॉक्टर KB हेडगेवार विद्यालय तिसवाडी, परेडीची पळवणी करून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत व्यासपीठाच्या दिकेन फुडें येतात. सगळ्या गोंयकारां खातीर आयचो दीस उमेदीचो, अभिमानाचो, खोशयेचो. गोंय आनी गोंयकार गोंय मुक्तीची 60वें वर्स मनयतना मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत राज्याचें फुडारपण करतात. गोंयचें नांव व्हड करूंक ल्हान जाले म्हान, बंदखणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण. बाकीबाब बोरकार हांचें हें गीत. जुलमी पोर्तुगीजांच्या चपक्यांतल्यान गोंयाक मुक्त करचे खातीर आपल्या प्राणांची आहुती दिल्ल्या, बलिदान दिल्ल्या, कश्ट आनी त्रास सोशिल्ल्या सगळ्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांक आमी आयचे दिसा आर्गां ओंपतात. परेडीची पळवणी करून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत व्यासपीठाचे दिकेन येतात. तांकां येवकार दिवया. आणि आता मार्च पास्ट सुरू जाता. संचलनाक आरंभ जाता. परेड कमांडर DYSP संतोष देसाय, सहाय्यक परेड कमांडर IRBचे पोलीस इन्स्पेक्टर सुशांत जोशी हांच्या फुडारपणाखाला मार्च पास्ट सुरू जाता. तालबद्ध लयबद्ध वाद्यवृंदाचेर शिस्तबद्ध संचलनाक सुरवात जाता. दहिने बाये दर एक पावल आत्मविश्वासाचे, दर एक पावल स्वाभिमानाचे, प्रत्येक पावल गोंयाक प्रगतीच्या मार्गार व्हरपाच्या हावेसाचे.
पयले सुवातेर गोंय पुलिसेचो PSI अलाउद्दीन वजीर खान पंगडाचे फुडारपण करतात. गोंय पुलिसेचो दादल्यांचो दक्षिण गोंय पंगड PSI विराग पवार फुडारपण करतात. गोंय पुलिसेचो बायला विभाग लेडी PSI सपना गांवस पंगडाचे फुडारपण करतात. भारतीय राखीव दळ इंडियन रिझर्व्ह बटालियन दादल्यांचो पंगड PSI नवनीत गोलतेकार फुडारपण करतात. IRB दादल्यांचो पंगड PSI दिनेश कुमार मुखिया फुडारपण करतात पंगडाचे. इंडियन रिझर्व्ह बटालियन बायलांचो पंगड लेडी PSI जेनिफर फर्नांडीस पंगडाचे फुडारपण करतात. अग्निशमन दळाचे जवान फुडें येतात. उजो पालोवपी दळ आपत्तीच्या वेळार मजतीक मुखार येवपी दळ एक पावल फुडें सरता. SFO दामोदर जांबावलीकर पंगडाचे फुडारपण करतात. होमगार्ड दादल्यांचो पंगड असिस्टंट सेक्शन लीडर नारायण पागी पंगडाचे फुडारपण करतात. होमगार्ड बायलांचो पंगड विजया मातोडकर पंगडाचे फुडारपण करतात. पुराय संचलन तालान एका सुरान सांबाळपी जांचे लयेन हे संचलन जाता तो गोंय पुलिसेचो वाद्यवृंद पंगड गोंय पुलिसेचे बँड आदेलीन पेरेरा पंगडाचे फुडारपण करतात. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचो पंगड पयलेच खेपे संचलनात वांटो घेता. महामंडळाचो दादल्यांचो पंगड ओमकार सावंत हांच्या फुडारपणा खाला मुखार सरता. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळांचो बायलांचो पंगड संचलन करता. वर्षा फाळे पंगडाचे फुडारपण करतात. गोंय नौदळ विभागाचो NCC पंगड आकाश येरुणकर पंगडाचे फुडारपण करतात. गोवा बॉयज बटालियन NCC पंगड अभिषेक कुमार पंगडाचे फुडारपण करतात. गोवा गर्ल्स बटालियन NCC पंगड नुसरत फातिमा खान पंगडाचे फुडारपण करतात. ह्या उपरांत शाळांचे विद्यार्थी संचलन करतात. श्री शांतादुर्गा हायस्कूल दिवचल श्रावण कासार पंगडाचे फुडारपण करतात.
एस आमोणकर विद्या मंदिर म्हापसा विधी केसरकर आपल्या पंगडाचे फुडारपण करता. श्री बलराम हायस्कूल काणकोण दीक्षित गावकर आपल्या पंगडाचे फुडारपण करता. विद्या मंदिर हायस्कूल मुरगांव सृष्टी राठोड आपल्या विद्यालयाच्या पंगडाचे फुडारपण करता. AJD आल्मेदा हायस्कूल फोंड्या मोनिका पटेल आपल्या विद्यालयाचे फुडारपण करता. गव्हर्नमेंट हायस्कूल पेडण्या तन्मय कोरगांवकर आपल्या विद्यालयाच्या पंगडाचे फुडारपण करत मुखार सरता. संचलन मुखार वतना गव्हर्नमेंट हायस्कूल केप्यां रजत वेळीप पंगडाचे फुडारपण करता. श्री भूमिका हायस्कूल सत्तरी सोनल राणे हाच्या फुडारपणाखाला मुखार सरता. गव्हर्नमेंट हायस्कूल वाळकिणी सांगे मनोज सुरीन आपल्या विद्यालयाच्या पंगडाचे फुडारपण करत एक एक पाऊल मारीत मुखार सरता. साश्टीतले अवर लेडी ऑफ हेल्थ हायस्कूल सुफियान शेख हाच्या फुडारपणाखाला मुखार सरता. आणि संचलनात निमणे सुवातेर डॉक्टर KB हेडगेवार विद्यालयाचो पंगड गायत्री नायक आपल्या विद्यालयाच्या पंगडाचे फुडारपण करता. शिस्तबद्ध लयबद्ध संचलना उपरांत प्रत्येक पंगड आपापले सुवातेर आता वचून उभे रावतात. मुख्यमंत्र्यांनी सलामी स्वीकारल्या. भारत देश आझादी का अमृत महोत्सव मनयतना आयज गोंय मुक्तीक 60 वर्सां पुराय जातात.
आत्मनिर्भर भारताच्या मार्गार वतना गोंयाक स्वयंपूर्णतेचे दिकेन व्हरता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखालचे गोंय सरकार. गोयच्या 60व्या मुक्ती दिसा आयज गोयचे फुडारपण करतात मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. तांकां विनंती करता की तांणी उलोवप करचें. गोंय मुक्ती दिनाच्या सुवाळ्याक 60व्या ह्या सुवाळ्याक समेस्त हांगासर हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या म्हज्या गोंयकार भाव भयणीक हांव सगळ्यात पयली स्वतंत्र सैनिकांक ज्यांच्यांनी ह्या हातूंत वांटो घेतलो तांकां अभिवादन करता. गोंयचे विजय ऑपरेशन घडोवन हाडपी सैन्य दलाक हांव अभिनंदन करता आनी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा परत एकदा समेस्त गोंयकारांक परबीं दिता. हांगासर हाजीर आशिल्ले मंत्रिमंडळांतले मॅडम जेनिफर मोन्सेरात, त्याच बरोबर केंद्रीय मंत्री उत्तर गोंयचे खासदार श्रीपाद भाऊ नाईक, तशेंच आमचे राज्याचे एजी बाब देविदास पांगम, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदले आमदार बाब सदानंद शेट तानवडे, राज्याचे चीफ सेक्रेटरी श्री परिमल राय, त्याच बरोबर हांगासर हाजीर आशिल्ले सगळे पुरस्कारांत सन्मानीत जावपी सगळे सत्कार मूर्ती, प्रशासनातले सगळे म्हजे अधिकारी, समेस्त प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक भाव, वेगवेगळ्या हायस्कुलांतले पंगड हांगासर संचालनात वांटेकारी जावपाक आयल्यात आणि त्याच बरोबर ह्या संचालनाच्या उपरांत जावपी कार्यक्रमाकूय वांटेकारी जावपाक आयिल्ल्या म्हज्या समेस्त गोंयकार भाव आनी भयणीक हांव परत एकदां नमन करता. गोंयच्या 60व्या मुक्तीच्या वर्साच्यो खूब खूब हुनहुनीत परबीं दिता. उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमद्रश्य दक्षिणम वशम तदम भारतम नाम भारती यत्र संतिता. अथांग महासागराच्या उत्तर दिशेक आणि हिमालयाच्या दक्षिण दिशेक विस्तारत पाविल्ल्या या महान भारतभूंयेच्या संततीक जवान आशिल्ल्या समेस्त भारतीयांक 61व्या गोंय मुक्ती दिनाच्यो हांव मना काळजांतल्यान परबीं दिता. रक्ताचे तेल करून रात जागयली ताणे रात जागयली, संवसाराची शांत करून ताणे तान भागयली. धाय दिको गाजता तांचे यशोगान, गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जाले महान, बंदखणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण. ह्या सर्गेस्त बाकीबाब बोरकारांच्या उतरांनी आमकां गोंय मुक्ती लढ्यात वांटो घेतिल्ल्या महान राष्ट्रभक्तांची महती कळटा. आयज
आमी याद करता अगणित महान व्यक्तीक जेणे आमकां गोंय स्वतंत्र सुर्याचें दर्शन दाखयलें. स्वराज संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज, महापराक्रमी संभाजी महाराज हांच्या पदस्पर्शात पावन जाल्ल्या ह्या गोंयच्या भूमीत असंख्य सेनानी जसे सर्गेस्त राम मनोहर लोहिया, जगन्नाथराव जोशी, डॉक्टर टी.बी. कुन्ना, मोहन रानडे, बाळाराय मापारी, हिरवे गुरुजी, फ्रांसिस्को लुईस गोमेस आणि जुलमी पोर्तुगीज राजवटींतल्यान ह्या राजसत्तेक आव्हान दिवत गोंयक मुक्ती दिवपी समेस्त कितलेशेच स्वतंत्र सेनानी आणि त्याच बरोबर विजय ऑपरेशनात वांटो घेवपी तेन्नाचे कितलेशेच त्या सेनानी आसतले जांकां हांव परत एकदा नमन करता. आझादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75, गोंय मुक्तीची 60 वर्सां गोवा एट 60 असो अभूतपूर्व योगायोग आज आमकां अनुभवपाक मेळटा. हो योगायोग एका कारणान महत्वाचो थारता. ह्या वर्सा वैश्विक महामारी कोविड-19च्या ह्या पुराय जगाक विशेष करून भारतात संघटीत करपाचो शक्तीचो दिश्टावो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. ह्या वैश्विक महामारीच्या काळात आमच्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हाणें आपल्या नेतृत्व गुणाचो पुराय जगाक परिचय करून दिलो. ह्या महाकाय भौगोलिक सामाजीक विविधता आशिल्ल्या देशात विक्रमी वेळात वैद्यकीय साधन सुविधा तयार करप, थळाव्या उद्योजकांक पाठबळ दिवन देशी लस तयार करप आणि उप्राशिल्ल्या आर्थीक परिस्थितीक धैर्यान तोंड दिता आसतना देशभरात खंयसरूच अन्न तुटवडो जावचो न्ही म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही चालीक लावप अशा अभिनव कृतींतल्यान त्याने एक देशाचो गौरव जगभरात वाडयलो. गोंय सरकारच्या कोविड महामारीक झुंज आड दिता आसतना केंद्र सरकारचे भक्कम बळगे आमकां लाभलें आणि म्हणूनच तर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, माननीय अमितभाई शाह, निर्मला सीतारामन, नितीनजी गडकरी हांच्या सतत मार्गदर्शन आणि फाटिंब्याचेर गोंय महामारीच्या कचाट्यांतल्यान सुद्दां भायर सरपाक आणि फुडें वचपाच्या दिशेन वाटचाल करीत आसा. गोंय मुक्तीच्या पवित्र दिसा हांव समेस्त गोंयकारांतर्फे माननीय मोदीजी आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळांतल्या सगळ्या सदस्यांक कृतज्ञता व्यक्त करता. दिवे लागले रे दिवे लागले, तमाच्या तळाशी दिवे लागले. कविवर्य शंकर रामाणी हांच्या उतरांनी प्रेरणा घेत गोंय सरकार कोविड महामारींतल्यान पातळिल्ल्या काळखांतल्यान उजेडा कडेन नेटान पावलां मारीत आसा. म्हज्या सरकारात आर्थीक नियोजन एक निर्णायक पावल उबारून ट्रेड रिसिवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम चालीक लावपी देशांतलें पयलें राज्य ठरलें. रिसिवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड RXIL ह्या केंद्र सरकारच्या संस्थेच्या सहाय्यान घेवपी आमी कॉन्ट्रॅक्टरांची थकीत बिलां थारायिल्ल्या वेळात मोकळी करत कोविडाच्या ह्या पार्श्वभूमीचेर उपाय योजनेचे कॉन्ट्रॅक्टर, विक्रेते आणि कर्मचारी सगळ्यांक थकाय मेळपाक मदत जाली. ह्या रचनेंतल्यान आमी आतां मेरेन 650 कोटींची बिलां मंजूर करीत आनी पयशे वितरीत केले आणि हे करीत आसतना आमी राज्याच्या तिजोरेचेर एकूय रुपयाचो ज्यादा संकट जे आसा हें घालूंक ना. केंद्र सरकारात घालून दिल्ल्या चार आर्थीक सुदारणाच्या निर्धारीत वेळेत आमी केल्या आणि ह्यो 4 सुदारणा आसत. वन नेशन वन रेशन कार्ड इम्प्लिमेंटेशन, ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस रिफॉर्म, अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म, पॉवर सेक्टर रिफॉर्म आणि हाचो परिणाम म्हणूनच गोंय राज्याची बॉरोविंग लिमीट 2,677 कोटी वयल्यान 4,530 कोटी इतली वाडली आणि ह्या वाडीव मजगतीक लागूनच महामारीच्या काळात सुद्धा विकास कामाचेर कसलीच आमी तडजोड करूंक ना. ह्या सुदारणाक लागून आमकां केंद्र सरकारा कडल्यान 97.66 कोटीची अतिरिक्त मदत मेळ्ळी आणि ह्या मदतीचो वापर आमी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, जलस्रोत खाते, मलनिस्सरण प्रकल्प हांच्या खातीर करपाक शकले. काटेकोरपणे आर्थीक नियोजन आणि हाचो एक भाग म्हणून आमी 2.75 कोटी इतल्या कमी व्याजदरात नाबार्ड हाचो रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोन हाच्या अंतर्गत आमी रीण काडपाक शकले आणि ताकाच लागून 2020 ते 21 ह्या वर्सात आमी नाबार्डाचे 250 कोटी ऋण मर्यादेचो वापर सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर, वॉटर सप्लाय, हेल्थ, रोड्स आणि रुरल ह्या क्षेत्रात भरीव काम करप शक्य जालें. ह्याच कारणान नाबार्डा कडल्यान एडिशनल आमी 350 कोटीची वाडीव मर्यादा मेळोवपाक शकले. फाटल्या तेंपार कांय सरकारांनी खूब व्हड व्याजदर आशिल्ली रिणां काडप केल्लें. ताचें नियोजन करता आसतना 13% वयलो व्याजदर आमी 8% मेरेन हाडपाक उणो करपाक शकले. सरकाराच्या आर्थीक ताण कमी करपाक अंदाजे 500 कोटी पर्यंत आमी कमी करपाक यशस्वी जाले. विविध खात्यांनी विना वापरत पडून आशिल्ले 200 कोटी पेक्षा चड पयशे आमी वापरात हाडपाक शकले.
गोंय राज्याच्या गोवा CSR ऑथॉरिटी स्थापन करून पयलेच फावटी कॉर्पोरेट सेक्टरांतल्या विविध कंपनी कडल्यान आमी त्यांचो CSR ऑथॉरिटीचो फंड ह्या गोंयांतल्या विविध प्रकल्पां खातीर वापरपाक शकले. केंद्र सरकाराच्या आर्थीक वेगवेगळ्या योजनांचे पयशे आमी 96% युटिलायझेशन हे पयलीच फावटी करपाक शकले आनी हाजी तोखणायूय बी केंद्र सरकारा कडल्यान गोंय सरकाराची जाल्ली आसा. आर्थीक चडचण आसतना सुद्दां म्हाज्या सरकारान सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाव केन्नाच बंद करूंक ना आनी म्हणून तर जे गृह आधार आसतली, दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना आसतली, हाज्या लाडली लक्ष्मी आसतली, हाज्या सारकिल्यो असंख्य योजना ज्यो आतां पर्यंत तशाच पद्दतीत परत एकदां नेटान आनी दिटायेन चालू दवरल्या. जलवाहिनीच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक घरांनी 100% उदकाची पुरवणी करची म्हणून हर घर नल से जल हें जावपी देशांतलें पयलें राज्य ठरलें हाजोय गोंयकारांक अभिमान आसा. पुराय गोंयांत कॉम्प्युटरायझेशन ऑन द स्पॉट बिलिंग करपी 100% बिलिंग करपी गोंय राज्य हें पयलें राज्य ठरलें. जलजीवन मिशनच्या अंतर्गत 145 कोटी रुपया आनी 50 कोटी केंद्रीय सहभागांतल्यान रियल टायम मॉनिटरींग ऑफ द वॉटर सप्लाय सिस्टम हे 50 कोटी खर्चाच्या प्रकल्पांतल्यान 60% केंद्रीय मदतींतल्यान करपी असो देशांतलो हें पयलें राज्य ठरलेलें आसा. हाचोय बी आमकां सगळ्यांक अभिमान आसा. दिसान दीस वाडपी उदकाचे मागणी पुरवण्यो करपा खातीर 35.29 कोटी खर्च करून म्हैसाळ हांगासर 10 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, 32.12 कोटी खर्च करून कुर्टी हांगासर 27 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, 8.50 कोटी खर्च करून वेर्णा हांगासर 10 MLD फ्रेश ट्रिटमेंट प्लांट आमी पुराय केल्लो आसा. गोंयचे पेयजल मलनिस्सरण प्रकल्प जपान इंटरनॅशनल कॉपरेशन एजन्सी जायका हांच्या जोड पावलान आमी अंदाजे 1404.50 कोटी कामाचेर 90% प्रगती साधल्या. हातून 150 कोटी खर्चाची साळावली मडगांव मुख्य पायपलायन तशीच 240 कोटी खर्चून मडगांव वेर्णा हाचेंय काम पूर्ण जाल्लें आसा. सिवरेज आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाच्या अंतर्गत 180 कोटी खर्च करून मडगांव सिवरेज स्कीम पूर्ण केल्या. 228 कोटी खर्च करून नावेली सरभोंवतणी सिवरेज स्कीम पूर्ण केल्या. 41 कोटी खर्च करून 220 MLD मलनिस्सरण प्रकल्प पुराय केल्या. त्याचबरोबर 47 कोटीचो खर्च करून 20 कोटी मलनिस्सरण प्रकल्प दुर्बाट हांगासर आमी पूर्ण केला. अशा पद्दतीची 10 कोटीची वॅक्यूम सिवरेज सिस्टम आणि 15 कोटी खर्च करून मुरगांव तालुक्यात आणि वास्को शहरातल्या सिवरेज नेटवर्क आमी बदलपाक शकले. 305 कोटी खर्च करून सांखळे हांगासली सिवरेजीची कामां आमी पूर्ण करपाक शकले. गोंयच्या जनतेक दर्जेदार सार्वजनीक साधन सुविधा दिवप हे म्हजें सरकार कटिबद्ध आसा आनी ताकाच लागून 7 कोटी खर्च करून मडगांव रवींद्र भवन ते आल्लेम जंक्शन चोपदीकरण, 226 कोटी खर्च करून तळपण गालजीबाग आनी माशें हांगासरलो पूल, मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोण बायपास होय आमी पुराय केलो. 7.74 किलोमीटर काणकोण बायपासाच्या रस्त्याचें निर्माण, 107 कोटी खर्च करून NH17B लोटली ते वेर्णा मजगती मिसिंग लिंक, त्याच भायर 106 कोटी खर्चाचो चौबदारी रायबंदर बायपास आनी 2 पदरी गोवा वेल्ला बायपास, चौबदारी खांडेपार पूल फोंडा हांगाचो चौबदारी ग्रेट सेपरेटर्स तशेंच ढवळी बायपासचें काम जें आसा हें पुराय जावपाक पावलां. हे सगळे प्रकल्प आमकां केंद्र सरकारच्या सहकार्यान प्रकल्प कंप्लीट करपा खातीर खूब मोठी मदत ही जाल्ली आसा. 18.18 कोटी खर्च करून धारबांदोडा तालुक्याची शासकीय इमारत आमी पुराय करपाक शकले. 4.12 कोटी खर्च करून दिवचल हांगासर सार्वजनीक बांदकाम खात्याची इमारत आमी कंप्लीट करपाक शकले. 1.17 कोटी खर्च करून कृषी विज्ञान केंद्र प्लस हॉस्टेल मडगांव हांगासर आमी बांदपाक शकले. 3.45 कोटी खर्च करून सोनसोडा हांगासर पशुवैजकीय हॉस्पिटल बांदप, गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीचे एक्सटेन्शन ब्लॉक फॉर द मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिव्हिल आनी कॉम्प्युटर विंग, पशुवैजकीय खात्याचे कुट्टी हांगासर गेस्ट हाऊस बांदप, आल्तिनो हांगासर सार्वजनीक बांदकाम खात्याची अतिरिक्त इमारत बांदप अशा साबार बांदकामां आमी गोंयांत PWDच्या खात्या मार्फत कितलीशीच कामां पुराय करपाक शकले. आनी हे सगळें करीत आसतना म्हाज्या सरकारान तरणाट्यां खातीर चीफ मिनिस्टर्स रोजगार योजना 2020 ही चालीक लायल्या. ह्या योजनेच्या मार्फत ल्हान व्हड कामां खातीर स्थानीक तरणाट्यांक इंजिनियरिंगाचो आस्पाव आशिल्ल्यांचो कामाचो प्रयत्न आमच्या सरकारान आतां पर्यंत 57 योजनाय मंजूर केल्ल्यो आसा. अशाच वेगवेगळ्या खात्यांनी तर तुमी पळयशात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतलें, अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसतलें, वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आसतलें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतलें, RDA डिपार्टमेंट आसतलें, फिशरीज डिपार्टमेंट आसतलें. ह्या सगळ्या खात्यांनी आमी जर पळयलें आसत जाल्यार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी कोविडाच्या काळात सुरू केल्ल्या आत्मनिर्भर भारत ह्या योजनेच्या खाला 80 पेक्षा चड योजना काडल्यो आनी त्योच योजना
आमच्या खात्यातले सगळे अधिकारी प्रत्येक खात्यामार्फत त्यो अंत्योदय तत्वाचेर सकयल्या लोकां मेरेन पावपा खातीर आमी खूब यशस्वी जाल्ले आसा. आज पयलेच फावटी म्हणजे विविध खात्याच्यो योजना सकयल प्रत्येक बेनिफिशरीज पर्यंत पावता आसतना मनाक खूब खोस भोगता. आनी म्हणून तर पयलेच फावटी आमचो दूदकार भाव आसतलो, शेतकार भाव आसतलो, नुस्तेकार भाव आसतलो, ताका किसान क्रेडीट फावो जाता. ताका किसान क्रेडीटचे कितलेशेच लाभ जे आसा हे मेळटाना आमी पळयता. इश्टानो, गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री ही जापसालदारकी सांबाळतना हांव स्वता कडेन एक निर्धार केला. ह्या प्रशासनात पळयता आसतना प्रत्येकाक अंत्योदय विचारधारेचेर हांवें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी म्हणूनच तर ताजी 2 पावलां मारीत आसतना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरू केली आणि ती सगळ्यांकडे पावयता असताना 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पना हांवें सगळ्यांच्या मुखार मांडली. आणि ही संकल्पना सकयलपर्यंत व्हरपा खातीर प्रशासनातले सगळे अधिकारी, सगळ्या ग्रामपंचायतीतले सरपंच, पंच आणि सगळेच जाण आणि खास करून स्वयंपूर्ण मित्र हांचो सगळ्यात व्हडलो आस्पाव आशिल्लो. आणि ही संकल्पना अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपाचें काम म्हज्या स्वयंपूर्ण मित्र सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी खूब मोठ्या प्रमाणात केलें. स्वयंपूर्ण गोंय ही एक फक्त घोशणा नसून तो एक विचार आशिल्लो आणि तोच विचार घेवन अंत्योदय तत्वाचेर सगळ्यापर्यंत गोंय सरकारच्यो योजना, केंद्र सरकाराच्यो योजना सगळ्यापर्यंत पावोवपा खातीर सातत्यात प्रयत्न आशिल्लो. गोंय सरकारच्या 60 वर्सां मुक्तीच्या उपरांत पयलेच फावटी गोंय सरकारचो प्रशासकीय अधिकारी आपल्या सुटयेच्या दिसा वचून शेनवार आसतलो, आयतार आसतलो, त्या ग्रामपंचायतीत वचून बसता. तो फक्त गटार, रस्ते, उदक इतक्याच खातीर न्हय तर खंय तरी ह्युमन डेव्हलपमेंट जावची, मनशाचो विकास जावचो आणि ताज्या पर्यंत आमी पावचे म्हणून म्हणजे प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्र जो आसा तळमळीत काम करीत आसा त्या गोंयकाराचो विकास करपा खातीर आणि त्या गोंयकाराक वेगवेगळ्यो योजना मेळच्यो हाज्या खातीर आसा. आणि तो दशसुत्री कार्यक्रम जो आसा हो तेंच्या पर्यंत पावचो. आणि दशसुत्री कार्यक्रम कितें आशिल्लो? इट इज वॉटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सॅनिटेशन फॉर ऑल, शेल्टर फॉर ऑल, पीएम किसान, गोवा कृषी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, सोशल सिक्युरिटी कार्ड, दयानंद गोवा गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना, हेल्थ सिक्युरिटी, दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा कार्ड, एड एंड इक्विपमेंट फॉर दिव्यांग्स, सीनियर सिटीजन कार्ड, फायनान्शियल सिक्युरिटी, बँक अकाउंट, पीएम जीवन ज्योती विमा, पीएम सुरक्षा विमा योजना यासारख्यो असंख्य योजना ज्यो आसा ह्यो योजना खंय तरी म्हज्या गोंयकाराक पर्यंत पावच्यो. एकूय गोंयकार जो आसा ह्या वंचीत उरचो न्हय. जेका जी योजना फावो जाता ती योजना तेंच्या पर्यंत पावचो म्हणून तर स्वयंपूर्ण गोंय ही संकल्पनेतलो पयलो प्रकल्प आज आमी पुराय करता. आणि हो पुराय करता आसतनाच ह्या गोंय राज्यांतलो युवा सुद्दां स्वयंपूर्ण युवा जावचो म्हणून म्हज्या लेबर अँड वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत पयलीच फावटी मॉडेल करियर सेंटर CIIच्या मार्फत तयार जाले आणि स्वयंपूर्ण युवा नावाचे 2 कार्यक्रम आमचे लेबर अँड वेलफेअर मिनिस्टर जेनिफर मॉन्सेरात हांच्या अध्यक्षतेखाली गोंयांत आमी घडोवन हाडले. गोंयचो तरणाटो फक्त गव्हर्मेंट नोकरीत न्ही तर ताका प्रायवेट सेक्टरांत हांगासर आशिल्ल्या ताजी स्कील डेव्हलपमेंट जावची, प्रायवेट सेक्टरांतल्या नोकरेकूय बी गोंयांत आनी गोंया भायरूय तो फुडें येवचो, करियर आसतलें, बिझनेस आसतलें आनी ताजे ह्यो वेगवेगळ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ताका मेळच्यो म्हणून स्वयंपूर्ण युवा ह्या मॉडेल करियराच्या सेंटराच्या मार्फत वेगवेगळे कडेन कार्यक्रम घेवपाक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात यशस्वी जाले. त्याच धर्तीचेर स्वयंपूर्ण महिला होय कार्यक्रम WCD आसतले, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट आसतले, विविध खात्याची विविध कॉर्पोरेशन्स आसतली, RDA डिपार्टमेंट्स आसतली हांच्या मार्फत आमी राबोवपा खातीर यशस्वी जाले. आणि वेगवेगळ्या गावात महिलांक स्वलंबन ह्या योजनेच्या अंतर्गत तांकां सहकार्य दिता आसतना स्कील डेव्हलपमेंटातली ट्रेनिंग आसतली. अशा विविध प्रकारच्यो योजना आमच्यो ITI आणि बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान प्रधानमंत्री कौशल्य 1, प्रधानमंत्री कौशल्य 2, PMKVY 3 अशा वेगवेगळ्यो योजना ज्यो आसा आमच्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आमी तांकां पावोवपाक शकले ही खूब अभिमानाची गजाल आसा. आणि ह्या धर्तीचेर फुडें वयता आसतना केंद्र सरकारच्या सहकार्यात म्हणजे गोंय मुक्ती सेलिब्रेट करपा खातीर जे 300 कोटी रुपया दिले तो राज्याचो विकास करता आसतना गांवांतल्या आमच्या पंचायतींचो विकास जावचो म्हणून तर 50 लाख रुपया प्रत्येक ग्रामपंचायतीक त्यांचो खासा प्रकल्प करपा खातीर आणि प्रत्येक म्युनिसिपालिटीक 1 कोटी रुपया ज्या प्रकल्पांतल्यान ह्यो गांवांतल्यो पंचायती बी स्वयंपूर्ण जातल्यो, म्युनिसिपालिटी बी स्वयंपूर्ण जातल्यो आणि ताका पुराय गोंय स्वयंपूर्ण जावपा खातीर मदत जातली ह्या तत्वाचेर आमच्या सरकारात सुरवात केल्या. अंत्योदय तत्वाचो प्रवास फुडें व्हरता आसतनाच सरकार तुमच्या दारी हाज्या सारकिले प्रकल्प म्हज्या सरकारात राबयले
आणि पहिलेच फावटी आतापर्यंत 12 सरकार तुमच्या दारी हे कार्यक्रम वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान हांव स्वता दीसभर त्या कार्यक्रमांनी माझ्या बरोबर म्हणजे राज्यातल्या प्रशासनातले सगळे अधिकारी सकाळपासून दीसभर त्या गावात लोकांचे विविध प्रश्न सोडयता आसतना मनाक खूप आनंद भोगता. हांव जेन्ना पळयता की एखाद्या गावातली एखादी जाणटेली म्हजी विधवा भयण अपंग भाव ताच्या पर्यंत त्यो योजना पावपाक म्हणून फक्त माझे सरकार पणजेच न्ही तर ते पणजेंतल्यान काणकोण आसतलें, पेडण्यां आसतलें, वेगवेगळ्या ठिकाणी वचून लोकांक सरकार तुमच्या दारी ह्या सारकेले कार्यक्रम करपाक खरोखरूच आमी यशस्वी ठरले. आनी हे सगळें फुडें व्हरता आसतना शिक्षण हे समाजाच्या उद्धाराचें माध्यम हाचेर म्हजो ठाम विश्वास आसा आनी त्याच नदरेन मुल्यात्मक आनी गुणात्मक विचाराचेर भर दिवपी शिक्षण आमी सुरू केलें. मूल्यवर्धन ह्या नांवाचो एक अभिनव अभिक्रमांतल्यान गोंयच्या शालेय विद्यार्थ्यांक सोशियो इमोशनल लर्निंग आनी कॉन्स्टिट्युशनल व्हॅल्यू हाचेर भर दिवपी व्हॅल्यू बेस्ड प्लॅटफॉर्म 42,000 विद्यार्थ्यांक आनी 2,300 शिक्षकांचो अशा पद्दतीचो हो व्हॅल्यू बेस्ड एड्युकेशनाचो उपक्रम आमी प्रत्येक शाळांतल्यान सुरवात केल्लो आसा. वचून मुद्दामून पळयात मूल्यवर्धनाचें शिक्षण शाळेंतल्यान घेता आसतना विद्यार्थी खूब अभिमानान ताट मानेत ह्या देशभक्तीचेर उलयता आसतना म्हाका पळोवपाक मेळटा. आनी हें सगळें करता आसतना ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां आमी GSIDCच्या मार्फत वेगवेगळ्या शाळेंचे प्रकल्प म्हणा वेगवेगळी डेव्हलपमेंटल कामां म्हणा ही कमी करपा खातीर आमी खंयसरूच फाटीं पडूंक ना. पुराय राज्यांत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक GSIDC हे खूब गतिमान आसा. आनी हे सगळें सुरू करता आसतना आमी नवीन उपक्रम कोडिंग आनी रोबोटीक ह्या नांवाची नवीन योजना चालीक लायता आसतना आमच्या गोंयांत आमी म्हणटा की टॅक्नोक्रॅट्स रेडी जावचो. गोंयचे भुरगे हे टॅक्निकल मळाचेर खूब फुडें वयचे म्हणून ताच्या मार्फत विविध योजना राबयल्यो. तितूंतली कोडिंग आनी रोबोटीक आनी त्याच बरोबर टॅक्निकल एड्युकेशन्स आनी हायर एड्युकेशनाची फीस कमी करपाचो ह्या आमी प्रयत्न केलो आनी निश्चितच ताचो लाव जो आसा फुडल्या 10 वर्सांक गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां टॅक्नोक्रॅट्स निर्माण जाता आसतना आमकां दिसतलें. हे फुडें वयता आसतना आमी नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क नांवाचे जवळपास 160 इन्स्ट्रक्टर्स आमी गोंयांत नेमले. SCRT अंतर्गत इट इज अ डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर द स्कूल एड्युकेशन. आमी दिक्षा नांवाचो चॅनलय बी जे आसा हो गोंयांत सुरू करपाक शकले. आनी इतकेंच न्हय आमी पळयताले की देशप्रेम आनी राष्ट्रप्रेम हाच्या बरोबरूच फाटल्या बजेटांत हांवें समेस्त गोंयकारांक सांगलेलें की छत्रपती शिवाजी महाराज अध्यासन हाची निर्मिती जी आसा ही गोवा युनिव्हर्सिटीत आमी चेर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नांवांत एस्टाब्लीश करपाक शकले. तातूंतल्यान अर्थनिती, राजनिती, समाजशास्त्र अशा विशयाचेर जे गोंयकार अभ्यास करपाक शकतले हांच्या खातीर खरोखरूच हें अध्यासन ही खूब मोठी मदत थारतलें. डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनाच्या बाबतीत सांगता आसतना दिश्टावा नांवाचो नवीन चॅनल तेंच्यांनी सुरू करता आसतना 17,000 व्हिडिओ लेक्चर्स आनी जवळपास 1,800 पेक्षा चड अध्यापकांच्या सहकार्यानी हे देशांतलो दिश्टावा नांवाचो चॅनल हो पुराय देशांत अशा पद्दतीचो पयलोच चॅनल आसा. आनी हो अशा पद्दतीचो चॅनल की 24/7 देशांतल्या खंयच्याय विद्यार्थ्याक एसेस करतलो आसत जाल्यार फ्री ऑफ कॉस्ट हो चॅनल वापरपाक शकता. गोंयकारांच्या दृश्टीन ही खूब अभिमानाची गजाल आसा आनी पुराय समेस्त देशवासीय दिश्टावो ह्या नांवाचो चॅनल जो आसा हो वापरता हाचोय म्हाका अभिमान आसा. फुडें वयता आसतना नेट आसतलें किंवा कॉलेजींनी संशोधनात्मक उत्तेजन दिवपा खातीर भाशा प्रयोगशाळा प्रोत्साहन दिवपा खातीर सुविध आनी सशक्त समाज घडोवपा खातीर आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशनांतले प्रत्येक तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ह्युमन डेव्हलपमेंट खूब बऱ्या पद्दतीचो तयार करपाचें काम डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसतलें, डायरेक्टर ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट आसतलें, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन्स आसतलें, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन्स आसतलें. प्रत्येक आमी आमचो युवक घडचो ह्या राज्यांतलो तरणाटो वो स्किल्ड जावचो हाच्या खातीर आमचो सातत्यात प्रयत्न आसा. आनी तेच फुडें व्हरता आसतना एविएशन स्कील डेव्हलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर NIT आसतलें, नॅशनल फॉरेन्सीक सायन्स युनिव्हर्सिटी आसतलें, इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी ऑफ द लिगल एड्युकेशन एंड रिसर्च ह्या सारकेल्यो इतर कितल्योश्योच संस्था ज्यो आसा आज गोंयांत स्थापन जाता हो म्हाका खूब अभिमान आसा. ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा ह्या राज्याची धुरा सांबाळटा आसतना ह्या राज्याचें शिक्षण गतिमान करपाचें काम जें आसा हें करपाक म्हाका मेळ्ळें शिक्षण मंत्री म्हणून हाचोय म्हाका अभिमान आसा. गोवा प्रायवेट युनिव्हर्सिटी बिल आमी पास केलें, फक्त पासच करूंक ना, आतां पर्यंत वेगवेगळ्यो 4 युनिव्हर्सिटी जेंच्यांनी एस्टाब्लिशमेंटा खातीर हांगासर आपलो मोग दाखयला आनी निश्चितच रित्या काही काळा भितर अशा पद्दतीच्यो प्रायवेट युनिव्हर्सिटी हांगासर एस्टाब्लीश जातल्यो, जेणे करून गोंयच्या वेगवेगळ्या साबार विद्यार्थ्यांक हातूंतल्यान वेगवेगळें शिक्षण घेवपाची संद जी आसा हातूंत मेळटली हाचो म्हाका खोस भोगता. आरोग्य क्षेत्राच्या बाबतींत सांगता आसतना
आज सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते उक्तावण जाता. साऊथ गोयचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसतलें, वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हे तयार करपाक आमी शकले, वन ऑफ द बेस्ट ट्रिटमेंट दिवपाक आमी शकले, हाजो म्हाका खूब अभिमान आसा. आमी पळयता की आज गोंय राज्यांत ह्या कोविडांतल्या महामारीत सुद्दां वेगवेगळे प्रकल्प आमी पुराय केले आनी तेच प्रकल्प आमी लोकां खातीर दिवपाक शकले. 100% वॅक्सिनेशन पुराय करपी गोंय हे देशांतलें पयलें राज्य ठरलें आनी ताचोय आमकां खूब अभिमान आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन ताज्याय खातीर गोंयकारांचें अभिनंदन केलें. पयलेच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण योजना ही सकयल लोकां पर्यंत पावयता आसतना समेस्त गोंयकारां कडेन ग्रामपंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो, समेस्त सगळ्यां कडेन व्हर्च्युअल माध्यमांतल्यान तांच्यांनी तोखणाय केली. हाज्याय खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांचो खूब खूब उपकारी आसा. कृषी क्षेत्रांत गोंय संपन्न जावचें हाज्या खातीर ऑर्गेनीक क्लस्टर वेगवेगळ्या भागांत गोंयांत सुरवात केलें आनी तें फुडें व्हरता आसतना प्रत्येक शेतकाऱ्याक किसान कार्ड मेळचें, ताका सॉयल हेल्थ कार्ड मेळचें अशा पद्दतीत हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन आसतलें, कृषी विज्ञान केंद्र आसतलें, ICR आसतलें. ICRांतल्यान पयलेच फावटी खंय तरी एक्शन प्लॅन जो आसा हॉर्टिकल्चर आसतलें, वेटरनरी आसतलें, एग्रीकल्चर आसतलें, गोंय राज्याचो विकास प्लॅन तयार जाता आसतना विजन डॉक्युमेंट ICR तयार करता ही गोंयकारां खातीर अभिमानाची गजाल आसा. अशा पद्दतीच्यो विविध योजना सातत्यात आमी लोकां पर्यंत पावयत आसा हें तितकेंच म्हत्वाचें आसा. आमी गोंय राज्यांतलें पुलीस खातें हें सगळ्यांत म्हत्वाचें खातें. हितून वेगवेगळ्यो सुदारणा करीत आसतना हांव एकच सांगतलो की सायबर क्रायम सेल आनी पिंक फोर्सा सारकिले नवीन उपक्रम गोंय राज्यांत सुरू केला. म्हाका म्हज्या पुलीस खात्याचो खूब अभिमान आसा की सातत्यात पुलीस खात्यांत क्रायम रेट कमी दवरप ह्या पद्दतीत सातत्यात आमी काम करीत आसा. डिटेक्शन रेट हो खूब मोठ्या प्रमाणात आमी वाडयता. वेगवेगळे पळयता आसतना म्हणजे टुरिजम क्षेत्रांत सांगता आसतना टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खूब मोठ्या प्रमाणात आमी डेव्हलप करपाक शकले. केंद्र सरकारच्या सहकार्यात वेगवेगळे टुरिस्टीक प्रोजेक्ट हे गोंयांत राबोवपाक शकले आनी पयलेच फावटी ओल्ड गोवा हांगासर हेलिपॅड लोकार्पण करपाचें काम आग्वाद किल्ल्याचें पर्यटन क्षेत्र म्हणून आकर्शण आसलेलें आज माननीय प्रधानमंत्र्यांच्या हस्ते ताचें उक्तावण जातलें हें म्हाका सांगता आसतना खूब खोस भोगता. आज गोंय राज्यांत वेगवेगळे योगदान दिवपी म्हणजे सरकारी अधिकारी आसत किंवा सामान्य नागरीक आसत ह्या सगळ्या जाणांक आज म्हाज्या हस्तुकी जे अवॉर्ड फावो जातले त्या सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. गोंय राज्याच्या कॉन्ट्रिब्युशनांत भाग घेवपी अशे कितलेशेच नागरीक आसतले पण आमी सगळ्याकूच अवॉर्ड दिवपाक पावना. बट मोजक्या काही लोकांक आज म्हज्या हस्ते आज अवॉर्ड फावो जाता तेंचेंय हांव अभिनंदन करतां. बट कितलेशेच जाण जे आसतले जे सातत्यात वेगवेगळ्यो इंडस्ट्री आसतल्यो, वेगवेगळे मनीस आसतले ज्यांच्यांनी ह्या गोंय राज्याच्या उदरगतीत वांटो घेतल्या त्या सगळ्यांचे आयच्या ह्या 19 डिसेंबराच्या दिसा हांव खूब खूब अभिनंदन करतां आनी सांगपाक सोदतां की तुमचें अशेंच योगदान ह्या गोंय राज्याच्या उदरगतीत हाज्याय फुडें आसचें आनी ताका लागूनच आज ह्या गोंय राज्य आमकां मुख्य प्रवाहात सहभागी जाता आसतना आमी पळयता की दर फावटी आमी वेगवेगळ्या पद्दतीची उदरगत फुडें व्हेल्ली आसा आनी हें सगळें समेस्त परत एकदां सगळ्या सुटक्या झुजाऱ्याक हांव वंदन करतां. समेस्त ज्यांच्यांनी ह्या गोंय राज्याच्या स्वतंत्र संग्रामात भाग घेतलो त्या सगळ्या जाणांक आयच्या दिसा याद करता. आनी ज्या प्रमाणे स्वामी समर्थ रामदास हाणें म्हटलां, समर्थ आहे चळवळीचे जो करील तयांचे, परंतु ते भगवंताचे अधिष्ठान पाहिजे. खंयचीच योजना आखता आसतना खंयचोय निर्णय घेता आसतना हांव विचार करतां म्हज्या जनता जनार्दनाचो. हो हिंदू, तो मुस्लीम, तो क्रिस्तांव, हो उजवो, तो डावो, हो परकी, हो भेदभाव केन्नाच दवरिना. सबका साथ सबका विकास ह्याच सबका विश्वास सबका प्रयास ह्याच माननीय मोदीजींच्या सुतवाच्याचेर गोंयचो विकास सातत्यात फुडें व्हरता. मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळता आसतना प्रत्येक म्हजो गोंयकार ह्या प्रत्येका पर्यंत उदरगतीची पावलां पावची आनी त्या दृश्टीन सातत्यात फुडें वचत आसा. 2014 पासून आयज पर्यंत तुमी जर पळयशात जाल्यार गोंयची उदरगत गेल्या 50 वर्सांक जी जावन आसली तुमकां ती ह्या 10 वर्सांक आमकां दिसून येता. डबल इंजिनचे गव्हर्मेंट माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वा सकयल ज्या पद्दतीत गोंयाक मदत केल्या 20,000च्या पेक्षा चड कोटी रुपया गोंयच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात आनी ह्युमन डेव्हलपमेंटात आमकां हांगासर उदरगत करपा खातीर आमकां शक्य जाला. आनी म्हणून तर हांव समेस्त गोंयकारांक सांगता की ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा आमी वर्सभर वेगवेगळे कार्यक्रम केले. कोविडा खातीर काही चड कार्यक्रम जरी करपाक शक्य ना जाले जाल्यार सुद्दां
फुडल्या वर्सात अशाच पद्धतीचे कार्यक्रम करपाक तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य खूप मोठ्या प्रमाणात लाभतलें हाची म्हाका खात्री आसा आनी निश्चितच माननीय मोदीजींचे स्वप्न हे आमी म्हणटा की नवभारत निर्माण करपाचें खंयसरूच गोंय बी फाटीं उरचें ना माननीय मोदीजींचे स्वप्न नवभारत निर्माण करता आसतना मनोहर भाईंचे स्वप्न हे भांगराळे गोंय करपाचें आमचे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्वप्न हे गोंय सोनेरी जावपाचें आनी हे सगळें भांगराळे गोंय सोनेरी गोंय नवभारत निर्माण परत एकदां हे स्वयंपूर्ण गोंय जावपा खातीर समेस्त गोंयकार म्हजो भाव भयण गांवांतलो प्रत्येक मनीस शेतकरी आसतलो नुस्तेकार आसतलो दूदकार आसतलो प्रत्येक गोंयकार जो आसा प्रत्येक तरणाटो म्हणजे स्वयंपूर्ण गोंय स्वयंपूर्ण युवा स्वयंपूर्ण महिला अशा विविध प्रकारचे उपक्रम राबोवपाची आमी सुरवात केल्ली आसा आमी गोंय सरकारात एक पावल आमी फुडें मारलेलें आसा म्हाका खात्री आसा ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा फुडें वयता आसतना तुमच्या कडल्यान 2 पावलां फुडें मारून तुम्ही येता त्या वर्साक निश्चितच गोंय पूर्ण स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य लाभतलें इतकेंच सांगता जय हिंद जय गोवा. देव बरें करूं. भोवमानेस्त मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला मार्गदर्शनाखाला भारत देश प्रगतीच्या मार्गार वतना गोंय समृद्धीच्या दिकेन पावलां मारता आनी आयज पुराय गोंय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां येवकार दिवपाक सज्ज आसा. आता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत पुरस्कार भेटयतात. तांकां विनंती करता की तांणी हे पुरस्कार भेटोवचे. 45 पुरस्कार आयज भेटयतात. सुरवेक पुलीस खात्यांतले पुरस्कार. उत्कृष्ट सेवे खातीर मुख्यमंत्री पुलीस भांगरा पदक श्री हरिश्चंद्र मडकयकार DYSP किनारी सुरक्षा हांकां मुख्यमंत्री भांगरा पदक आनी प्रशस्ती पत्रक फावो जाला. तांचे कडेन मागता की तांणी मुखार येवन पदक आनी प्रशस्ती पत्रक मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी स्वीकारचे. 1991 वर्सा गोंय पुलिसेंत ते रुजू जाले. पुलीस इन्स्पेक्टर ह्या पदाचेर 2003 वर्सा तांकां बढती मेळ्ळी आनी 2020 वर्सा DYSP जाले. तांच्या प्रामाणीक स्वच्छ उत्कृश्ट सेवे खातीर ह्या आदी तांकां जायते भोवमान मेळ्ळ्यात. DGP पुरस्कार, भारत स्वाभिमान 2019 पुरस्कार आनी आयज मुख्यमंत्री भांगरा पदक. सगुण सावंत PI क्रायम रीडर 2006 वर्सा पुलीस खात्यांत सब इन्स्पेक्टर म्हूण रुजू जाले. खात्यांत रुजू जाल्या तेन्ना सावन तांणी खूब बरो वावर केला आनी फाटल्या 10 वर्सांत तांणी 140 प्रकरणां चार्जशीट केल्यात, न्यायालयात दाखल केल्यात आनी फाटल्या 10 वर्सांतलो हो सगळ्यांत चड प्रकरणां चार्जशीट करपाचो विक्रम आसा. रेश्मा शिरोडकार लेडी PI 2006 वर्सा गोंय सशस्त्र दळांत सब इन्स्पेक्टर म्हण रुजू जाल्यो. फाटलीं 15 वर्सां आपल्या सेवेत प्रामाणीक समर्पीत शिस्तशीर अधिकारी म्हण तांणी नांव मेळयल्या. आसाम रायफल कडल्यान तांणी प्रशिक्षण घेतलां. तशेंच CRPF कडल्यान गर्दीचें नियंत्रण करपाचें प्रशिक्षणय तांणी घेतलां. अंजली गांवकार लेडी PSI फाटलीं 32 वर्सां सेवा दितात. 2006 वर्सा लेडी हेड कॉन्स्टेबल म्हणून आनी 2020 वर्सा लेडी PSI म्हणून बढती. तांणी गस्त ड्युटी करतना जायते गुन्यांव आडयल्यात आनी खास करून बायलां आडचे गुन्यांव तांणी आडयल्यात. तांकां DGP पुरस्कार आनी हेर जायतीं प्रशस्ती पत्रकां मेळ्ळ्यात. जयेश परब ASI 1992 वर्सा पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण रुजू जाले. पुलीस स्थानकांतलो तांचो वावर आनी धाड घालपाच्या वावरांत तांचो सक्रीय काम तांणी केलां. कामाचेर वक्तशीरपणा प्रामाणीकपणा हें तांचें खाशेलपण. 29 वर्सां वयर सेवा. सिद्धेश गांवस हेड कॉन्स्टेबल 2001 वर्सा गोंय पुलिसेंत रुजू जाले. 2004 वर्सा येरादारी विभागांत नियुक्ती. येरादारी वेवस्थापनात उत्तम वावर केल्ले खातीर 9 फावटी तांकां ह्या आदी प्रशस्ती पत्रकां मेळ्ळ्यात आनी कोविड काळांत चेक पोस्टाचेर तांणी उत्तम वावर केला. प्रमोद देसाय पुलीस कॉन्स्टेबल येरादारी विभाग 2007 वर्सा पुलीस कॉन्स्टेबल म्हूण नियुक्ती. प्रशिक्षणा उपरांत फायरिंग सर्तींत 3री सुवात तांणी मेळयल्ली. लुसोफोनिया खेळा सर्त तशेंच डिफेन्स एक्सपो आनी जायत्या हेर राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय सुवाळ्या वेळार तांणी येरादारीचो चोख बंदोबस्त दवरला.
ह्या उपरांत मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा पुरस्कार श्री श्रीपाद गांवस स्टेशन फायर ऑफिसर 21 वर्सांची तांची सेवा गुजरात भूंयकापा वेळार तांणी सेवा दिल्या. ह्या आदी 3 फावटी तांकां उत्कृश्ट वावरा खातीर प्रशस्ती पत्रकाय मेळ्ळ्यात. प्रमोद महाले लीडिंग फायर फायटर 28 वर्सांची खात्यातली सेवा वेगवेगळ्या स्थानकार वावर केला आणि उत्तम वावर केला. कठीण समयार प्रसंगावधान राखून काम केला. उजो पालोवप आणि सोडणूक वावरात उत्तम काम. सय्यद अमजद फायर फायटर फाटली 14 वर्सां खात्यांत सेवा दितात. वेगवेगळ्या अग्निशमन दळाच्या वेगवेगळ्या स्थानकात तांणी काम केलां. 2008 वर्सा तांकां मुख्यमंत्री अग्निशमन सेवा शौर्य पुरस्कारय ह्या आदी फावो जाला. ह्या फुडें होमगार्ड पुरस्कार दीपश्री चोडणकार लेडी होमगार्ड व्हॉलंटियर 35 वर्सां प्रामाणीकपणान तांणी काम केलां. फर्स्ट एड ट्रेनिंग कार्यावळींतय तांणी वांटो घेतला. तांच्या उत्कृश्ट वावरा खातीर तांचो आयज भोवमान जाता. फुडें आनंद पवार होमगार्ड व्हॉलंटियर म्हणून ते सेवेत रुजू जाल्ले. ऑनररी असिस्टंट सेक्शन लीडर म्हणून आतां काम पळयतात. फाटली 35 वर्सां तांणी काम केलां. लोकसभा इलेक्शन तशेंच जायत्या वेंचणुका वेळार तांणी बेस बरो काम केलां. तांची लागणूक प्रामाणीकपणा खातीर तांकां आयज भोवमान फावो जाता. जुजे CAT पेरेरा 31 वर्सांची सेवा तांणी दिल्या. गोंय पुलिसेच्या गवळी वखदां आडच्या वावरांत तांणी बरो वावर केला आनी त्या खातीर ह्या आदी तांकां प्रशस्ती पत्रकय मेळ्ळां. प्रमोद कुश्टा सराफ फाटली 35 वर्सां तांणी सेवा दिल्या. कायदो आनी सुवेवस्था येरादारी वेवस्थापन फर्स्ट एड कोर्स तांणी केला. राना खात्यातले पुरस्कार आता भेटयतात. दिलेश गांवस देसाय चीफ फॉरेस्ट सर्वेयर हांकां उत्कृश्ट कामगिरी खातीर प्रशस्ती पत्रक आनी शिल्ड फावो जाता. 2009 वर्सा ते सेवेत रुजू जाले. 2018 वर्सा मुखेल राना सर्वेक्षक म्हण तांकां बढती मेळ्ळी. तांणी कासव संवर्धन प्रकल्पा खातीर गालजीबाग काणकोण दर्यादेगेर कासव प्रजनन सुवातेचें सर्वेक्षण आनी रेखांकनाचें काम केलां. श्यामसुंदर गांवस रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोल्या जैवविविधताय उद्यानाक तयार करचे खातीर तांणी भरीव योगदान दिलां. ह्या उद्यानात झाडांचे 100 वयर प्रजाती आसात. तशेंच वेगवेगळे प्राणी आसात. तांणी झाडाच्या लागवडी खातीर जमीन वाडोवपाक भरपूर योगदान दिलां. श्यामसुंदर गांवस बिपिन फळदेसाय रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नेत्रावळी अभयारण्यात संवर्धन आनी संरक्षणाचो वावर तांणी केला. 27 हेक्टर सुवातेर तांणी वृक्षारोपण केलां. तांणी नेत्रावळी अभयारण्यात अद्ययावत कॅमेरा ट्रॅपिंग यंत्रणा वापरून राना प्राण्यांचें डॉक्युमेंटेशन केलां आनी हाका लागून नेत्रावळी अभयारण्यात पयलेच फावट वाघ आनी ब्लॅक पॅन्थर हांची नोंद जाल्या. घर खात्याचे शौर्य पुरस्कार ह्या उपरांत भेटयतात. निलेश चोडणकार उर्फ विश्वास चोडणकार आनी देविदास सुर्लीकार हांकां हे पुरस्कार फावो जातात. सुरवेक निलेश चोडणकार फुडें येवन शौर्य पुरस्कार स्विकारतात. 29 जून 2021 दिसा निलेश चोडणकार आनी देविदास सुर्लकार हांणी नुस्तें पाकतना अमृता रे आनी राहुल गावडे हांकां मांडवी पुलांत बुडटात ते पळोवन तांकां वाचोवच्या खातीर ते मुखार सरले. हे 2 जीव तांणी वाचयले. देविदास सुर्लीकार हांकां मुख्यमंत्री शौर्य पुरस्कार फावो जाता. गौरवी गोविंद वेळीप 7 नोव्हेंबर 2021 दिसा राती 11 वरांचेर गौरवी वेळीप हांच्या घरात वाघ घुसलो. घरात भुरगीं आनी ती आशिल्ली. प्रसंगावधान राखून तांणी वाघाक कुडीत बंद केलो आनी रातोरात राना खात्याक हाची माहिती दिली. रातचे 2 वरांचेर आयिल्ल्या राना अधिकाऱ्यांनी सकाळी 6 वरांचेर वाघाक भायर काडलो. जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाचे पुरस्कार श्री KV रामनाथन तंत्रीक संचालक नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर. ई प्रशासन आनी माहिती तंत्रगिन्यान मळार दिल्ल्या उत्कृश्ट सेवे खातीर तांकां राज्य पुरस्कार प्रशस्ती पत्रक आनी समयी भेटोवन भोवमानीत करतात. कृषी खात्याचे पुरस्कार ह्या उपरांत भेटयतात. वासुदेव उर्फ वंदीत नायक
धारबांदोडा हांका कृषी रत्न पुरस्कार आयज भेटयतात. आपल्या 4.5 हेक्टर जमनीत तरेकवार पिकां घेतात. दिसाक 80 लिटर दुधाचें उत्पादन करतात. आपली घरकान्न प्रियांका नायक हांच्या वांगडा हेर शेतकार विद्यार्थ्यांक ते प्रशिक्षण दितात. राज्यांतल्या तरणाट्यां खातीर हे दाम्पत्य आदर्श थारला. तांकां कृषी रत्न पुरस्कारान भोवमानीत करतात. अनिता मॅथ्यू वल्लीकण्णन कृषी विभूषण हो पुरस्कार आयज तांकां दितात. साळ दिवचले लिजार घेतिल्ले जमनीर कृषी उत्पादनां ती घेतात. ती फळां आनी भाज्यो ऑर्गेनिक पद्दतीन लागवड करतात. तांणी डुकरां आनी नुस्तें पैदास केंद्र उबारलां. बायोगॅस युनिट तांणी उबारलां. शेती वेवसायांत रोजगार करपाची उमेद आशिल्ल्या खातीर आदर्श थारल्या. गौतम कामत कृषी भूषण खोला काणकोणांतलो तरणाटो आपल्या 11.5 हेक्टरा वयर जमनीर भाज्यो नाल्ल काजू सुपारीचें उत्पादन घेता. आपल्या कृषी वेवसायांत वेगवेगळ्या माकनांचो वापर करून वेवसायाचें आधुनिकीकरण केलां. 4000 चौखण मीटर सुवातेर पॉली हाऊस उबारला आनी 4 वर्सां ऑर्किडाची लागवड केल्या. कृषी वेवसायांत बरें उत्पन्न करूंक येता हें तांणी दाखोवन दिलां. गौतम कामत कृषी भूषण. दिलीप नारुलकर जैवीक शेती खातीर फादर इनासियो आल्मेदा वर्सुकी कृषी पुरस्कार. हसापूर पेडणेंतलो हो शेतकार एकात्मीक पद्दतीन कृषी उत्पादन घेता. डेरी फार्म आसा आनी तातूंतले 5 गीर गायो आसात. जनावरां खातीर चाऱ्यांचें उत्पादन घेतात. जनावरांच्या खावडी खातीर तांणी आपलो वेगळो फॉर्म्युला तयार केला आनी ताचो परिणाम म्हळ्यार तांचें दुधाचें उत्पादन वाडलां. कुक्कुटपालन करतात. तशेंच वर्मी कंपोस्ट युनिटय तांणी उबारला. जैवीक शेती खातीर ते आदर्श थारल्यात. जयंत राणे हांकां प्रशस्ती पत्रक भेटयतात. पिळण बार्देशांतले जाणटे शेतकार शेती हो छंद म्हणून सुरू केलो. तरेकवार प्रकारची शेती उत्पादनां घेतात. तशेंच डेरी युनिट तांणी उबारला. भारत सरकाराच्या परंपरागत कृषी विकास योजने खाला तांणी नोंदणी केल्या. जयंत राणे. नाहीद अहमद शेख हांकां प्रशस्ती पत्रक भेटयतात. सांगे तालुक्यांतलो हो जाणटो शेतकार नाल्ल सुपारी आनी केळी ही मुखेल उत्पादनां घेता. तशेंच मसाल्यांचें उत्पादन घेता. ठिबक सिंचनान ते आपल्या शेतांत उदक पावयतात आनी जिवामृत तयार करतात. पोल्ट्री फार्म लेगीत उबारला. विज्ञानीक पद्दतीन कृषी उत्पादनां ते घेतात. चंद्रकांत कृष्णा देसाय हांकां प्रशस्ती पत्रक भेटयतात. कुसमण केप्यांतलो जाणटो शेतकार कृषी विज्ञान पदवी घेवन ते विज्ञानीक पद्दतीन शेती करतात. कृषी उत्पादनां घेतात. तांची झाडांची नर्सरी आसा आनी वेगवेगळे तरेची रोपां ते विकतात. तशेंच जैवीक सारे लेगीत ते तयार करून विकतात आनी परबा वेळार केळीची पानां तुळस वेगवेगळी फुलां विकतात आनी हाचे बेस बरें उत्पादन घेवन उत्पन्न मेळयतात. फुडले सुवातेर बालभवनाचे पुरस्कार. वैष्णवी जोशी बालश्री पुरस्कार. गोंय विद्यापीठांत सद्याक MSc करता. तशेंच भारतनाट्यम पदवीचें शिक्षण घेता. भुरग्यांक शास्त्रीय नृत्य लेगीत शिकयता. 2015-16 वर्सा राष्ट्रीय बालश्री, 2017 वर्सा गोमंत बालभूषण, 2017 वर्सा नक्षत्र पुरस्कार तशेंच जायते हेर राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. वैष्णवी जोशी आनी उपरांत गुरुदत्त कुलकर्णी हांकां बालश्री पुरस्कार भेटयतात. 6 वर्सां पिरायेचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचें शिक्षण घेवपाक तांणी सुरवात केली. सध्या संगीताचें शिक्षण घेतात आनी गोंय वैजकी इस्पितळांत MBBSचें शिक्षण लेगीत ते घेतात. 2015 वर्सा राष्ट्रीय बालश्री पुरस्कार, पंडित रत्नकांत रामनाथकर पुरस्कार तशेंच 2015 वर्सा गोमंत बालभूषण पुरस्कार आनी जायते हेर राष्ट्रीय पुरस्कार तांकां फावो जाल्यात. ह्या उपरांत समाज कल्याण खात्याचे पुरस्कार भेटयतात. सुरवेक फादर मेवरिक फेर्नांडीस. बेस्ट एम्प्लॉयर हो पुरस्कार तांकां फावो जाता. शाल, श्रीफळ, प्रशस्ती पत्रक आनी रोख इनाम. कारितास गोवा ह्या संस्थेक उत्कृष्ट NGO हो पुरस्कार फावो जाता. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी ते पुरस्कार स्वीकारतात. अनुपा अशोक पिळगांवकर. दिव्यांग आसात मात हाजो खंयच तांच्या उदरगतीत तांच्या वावरांत आडमेळी आयिल्ल्यो ना.
शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्रक आणि रोख इनामान तांकां भोवमानीत करतात. हर्षद्विती परब. दिव्यांग आसात 75% दृष्टीदोष आसा, मात हो दृष्टीदोष तांणी आपल्या वावराच्या आड येवपाक दिलो ना. आयज तांचो हांगा भोवमान जाता. प्रसाद रघुनाथ जोशी. दिव्यांग आसात, तांकां आयकपाक येना, पण तरी हाची आडमेळ तांच्या वावरात केन्नाच आयली ना. शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्रक आणि रोख इनाम तांकां आयज फावो जाता. समाज कल्याण खात्याच्या पुरस्कारात याफुडें मोहन दत्ताराम शिरोडकार, उत्कृष्ट समाज सेवक हो पुरस्कार तांकां फावो जाता. सुरेश रामकृष्ण वाळवे, उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार, शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्रक आणि रोख इनाम. सीताराम गावडे, उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार, या खातीर तांकां शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्रक आणि रोख इनाम आयज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी फावो जाता. सीताराम गावडे. नंदिनी मोहन कुलकर्णी फुडले सुवातेर उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार स्वीकारतात. सुचिता प्रसाद पर्वतकार, उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार. डॉक्टर विलास वामन पावसकार, उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी ते स्वीकारतात. रामा महादेव गांवकार, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार, जातूंत शाल, श्रीफळ, प्रशस्तीपत्रक आणि रोख इनाम तांकां भेटयतात. अनिल रघुवीर चोडणकार, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकी समाज कल्याण खात्याचे उत्कृष्ट समाजसेवक पुरस्कार ते आयज स्वीकारतात.
भारताच्या